सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशनचे रिव्यू घेवपा खातीर हांव आयिल्लो. सेंट फ्रांसीस झेवियर सेक्रेटरीएट जी रेडी केल्या तातूंतल्यान जो आलेक्स बॉब रेग्युलरली आनी संदीप जेकिस जे रेग्युलर रिव्यू आनी फिल्डाचेर कंटिन्युअसली आसता. पण ओवरऑल कामाचो रिव्यू घेता आसतना ऑलमोस्ट तशें 90% काम जे आसा पळय न्ही तें पुराय जायलेलें आसा. उरलेलें काम एक 5% थोडे कडेन कितें उरलां तें 15 तारखेपर्यंत सगळें काम जे आसा तें पुराय जातलें. PWDचे आसतलें, पुलीस आसतलें, फायर आसतलें, मेडिकल एमर्जन्सी आसतलें, कन्स्ट्रक्शन वर्क्स आसतलें. हें सगळें काम 15 नोव्हेंबर पर्यंत पुराय जातलें. एकंदर एक परत एकदा रिव्यू पळोवपा खातीर 17 किंवा 18 तारखेर परत एकदा येवन रिव्यू घेतला आनी पळयतलो. म्हाका दिसता दर फावटीच्या पेक्षा हे फावटीचें एक्सपोजिशन हें आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक इजिली एसेसेबल त्या खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हणजे फ्रॉम कदंबा बस स्टँड मडगांव पणजी हांच्या कडल्यान येवपी जे पिलिग्रिमेज आसा तांच्याय खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज ह्याची वेवस्था जी आहा पळय ती कदंबा कडल्यान करता. सो ऑलमोस्ट सगळी तयारी पुराय जावपाक येयल्ली आसा. ती बाकीचे रुटीन जी आमची सगळी एक्सपोजिशनची सेक्रेटरीएट टीम जी आसा पळय ती कंप्लीट करीत आसा. खात्री आसा की पुराय जाता. पावस काल सुद्दां पडला बरोबर आहा. हे कंप्लीट करपाक तेय घेतलेले आसा. इवन रोड आसत तो बाकीचो चिंबल रोड आसा हे जे आसा पळय फुडल्या 8-10 दिसां भितर ते पुराय कंप्लीट जाता. 15 तारखे पर्यंत सगळें जातलें.